लुका प्रमाणे सुवार्ता अध्याय 1 अर्पण बहुमानेस्त थिओफिला आमचे मध्ये घडून आलेल्या संगतीची एक वर्दी सुरू थावून त्यो स्वतः पळयल्याने आणि सुवार्ता परगट केल्ल्याने आमकां सांगून दिल्ले प्रमाणे बरोवंक हाचे आदी साबारांनी प्रयत्न केल्ले आसा. देखून ये मानेस्ता ह्यो सर्व संगती मुळा थावून सत्रायेन समजून घेतस त्यो एक मांडावळीन तुका बरोवंक हांवें खुशी वेली. हाचे वरवीं तुका तोंडपाशे मेळ्ळेले शिकोवन सत मन तुका खचित जातालें. स्नानदातार जुवांचे जनन कळीत जाता. जुदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार आबियाच्या वर्गाचो जाकारी नांवाचो याजक आसलो. ताचे पत्नीचे नाव एलिझाबेथ आणि ती याजकांच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंता आसले. सर्वेस्पराचे सर्व उपादेश आणि नियम ती आक्षेपाविने पाळताली. पूण तांकां भुरगीं नासले कित्याक एलिझाबेथ वांसडी आसली. त्या शिवाय ती दोगांय उतार प्रायेक पावुल्ली. एक दीस जाकारी आपल्या वर्गाचे सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचे कार्य चलोवन आसलो. याजकाचे दस्तुरेक सरी सावन सर्वेस्पराच्या देवळा भितर सरून धूप भेटोवच्या कामाक सोडतेन ताका विंचून काडलोलो. तो धूप भेटोवच्या वेळार लोकांचो समूह भायर मागणे करीत आसलो. तेव्हा सर्वेस्पराचो एक दूत धुंपा वेदीच्या उजव्याक उबो आसलोलो ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकारी घाबरलो आणि व्हड आकांतान भरलो. पूण देवदूतान ताका सांगलें, जाकारी भिये नाका, देवान तुझे मागणे आयकलें. तुजी पत्नी एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जाताली. ताका तुवें जुवांव म्हूण नांव दिसय. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोष जातालो आनी जायते जण उल्हास पावताले. कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातालो. वायन वा आमालाचे कसलेय तो सेवसो ना आनी ताचे आवयचे कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरून आसतलो. इस्रायेलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक तो सर्वेस्परा तांच्या देवा थंय परतयतलो. एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो. बापाय भुरग्यांचे काळजा तो परत एक करतलो. आविधेयांक तो नितीवंतांचे वाटेक परतयतलो. अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक परजा तो आयते करतलो. जाकारी देवदूता लागीं म्हणालो, ही संगत खंडीत म्हूण हांवें पातयेवचें कशें? हांव आतां म्हातारो आनी म्हजी पत्नी उतार प्रायेची. देवदूतान ताका जाप दिली,
हांव देवाचे सदरे हुजेर सेवा करता तो गाब्रिएल तुजे लागीं उलोवन ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सरशेन धाडला. पूण फावो त्या वेळार जारी जावची ही म्हजी उतरां तुवें सतमानली नात. देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मोन उरतलोय, उलोवंकच शकचो नाय. हेवशिल्यान लोक जाकारीची वाट पळोवन आसलो आनी देवाळांत तो तितलो वेळ रावोंक कारण कितें जावयेत म्हूण चिंतून आजाप जाल्लो. तितल्यार जाकारे भायर आयलोलो पूण तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान जालें ना. तवळ देवाळांत ताणें एक द्रश्टाव देखला जायत म्हूण तें समजलें. तवळ थावन तो मोन उरलो आसता तांचे लागीं हात भाशेनच उलयतालो. आपल्या मनियरपणाचे दीस भरते जाताच तो आपल्या घरा फाटीं गेलो. थोड्या काळा उपरांत ताची पत्नी एलिझाबेथ गर्भस्थ जाली. सर्वेस्परानच हें म्हजे थंय केलें. मनशां मदले म्हजें नालिसपण काडूंक आतांपुनी ताणें दया केली आनी 5 म्हयने पर्यंत भितरच एकसोडायेंत जियेली. जेजूचो जल्म कलेत जाता. 6व्या म्हयन्यांत देवान गाब्रिएल दुताक गालिलेयाच्या नाजारेत नांवाच्या एक शारांतले एक आंवकारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते आंवकारीचे नांव मोरी. देवदूत भितर सरून तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शेरमेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भस्थ जावन एक पुताक प्रसत जाताली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो व्हरतो जातालो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितालो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाल तो राजवट करतालो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे थावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भस्थ जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हणलें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साखर
तुझ्या उतराप्रमाणे मुझे थंय साव. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. मोरी एलिझाबेथीक भेटता. हें घडून थोड्याच दिसांनी मोरे उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवें गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरून एलिझाबेथीक तिने नमन केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमन आयकताच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या थाळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ. म्हज्या सोम्याचे माथेन म्हजे बेटेक येवचे हें भाग खंयतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडून येतल्यो म्हूण सतमनलेले तूं कितली भागी. मोरयेचे स्तोते घायान. तवळ मोरे म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका थंय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चारांदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकुळत संतते तावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयला. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पाठायल्यांत. पदवेदारांक उंसासाना थावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळांक उंच उबारल्यांत. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आधार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाल. मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली. स्नानदातार जोआंचे जनन. प्रसतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथीन एक चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली म्हणले खबर तिच्या शेज सामार्यांक आनी सैऱ्या धैर्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोषांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुनात करूंक आयली आनी ताका जाकारी म्हूण ताच्या बापायचे नांवच दिवचार आसले. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजा मोदें कोणूच ना मू.
म्हणाले ती तिचे लागीं. तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हूण ताची खुशी तें बापाय लागीं हात भाशेन ताणें विचारलें. तवळ जाकारीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुआंव म्हूण बरयलें. तें पळोवन समेस्त आजाप जाले. आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगलाप दिवन तो उलोवंक लागलो. तांच्या शेजारची समेस्त भियेली. ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली. आनी त्यो आयकल्लीं सकटां ह्या विशयांत चिंतूंक लागली आनी म्हणाली, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत. आनी निसाखी सर्वेस्पराचो हात ताचे सवे आसलो. जाकारीचे प्रवाद कीर्तन. तवळ ताचो बापोय पवित्र आत्म्यान भरलो आनी प्रवाद करून म्हणा लागलो, सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव, ताणें आपले परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शातिवंत सडवंदार आमचे खातीर उठयला. जशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मुखांत्र ताणें बसायिल्लें. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मानाच्या हातांतले आनी आमकां द्वेषितल्या सर्व शक्त्यांतले आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरन सदां आपणें केल्ल्या पवित्र सोल्ल्याचो. हेंच तें फर्मान उक्त्यान ताणें सोपत घालन आमच्या बापा आब्राहामा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानां थावन आनी फावो करतलो म्हूण आमकां भियाविने ताची सेवा करूंक. पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोंक सगळी आमची जिणी सरासर. आनी तुका बाळा फारमोनताचो प्रवादे म्हणटाले. सोम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय. पातकांच्या बोक्सान्या वरवीं लागचे चडवून ताचे परजेक तूं कळीत करतलोय. अदीक मोवाळ काकुळत आमच्या देवाची उन्नाती थावन सूर्य आमचे वयर उदेसो करची. अंधकारांत आनी मरण सावळेंत जियेतेल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाचे वाटेर चलोवन व्हरच्याक. आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बलिश्ट जालो आनी इस्रायेलाक आपूण परगट जातलो तो दीस पर्यान तो अरण्यांत रावलो. आमेन.